Beloved brothers and sisters, on the ninth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Joyful and Courageous Witnesses. Today we pray especially for missionaries and for the persecuted church. Father Agnello had a deep desire to be a missionary and dedicate his life to spreading the gospel. Through both his words and actions, he embodied the spirit of a missionary. He consistently offered special prayers for missionaries, especially during the Eucharist, and always kept their work in his thoughts. His life itself became a testament to the good news of Jesus Christ. Go into all the world and preach the gospel. Following this command of Jesus, many missionaries leave their country, village, and home to proclaim the good news of Jesus in foreign lands. Their work faces many challenges. They face persecution for proclaiming the name of Christ. We pray that God may protect them so that they bear fruit in their missionary work. Likewise, we too are missionaries through our baptism. We pray for the grace to proclaim Jesus through our lives and to be His courageous witnesses. प्रितीच्या भयणी भावांनो, नोवेनाच्या नव्या दिसाक आमचो विशय आसा जेजू परगटूंक आनी ताचे दिनादीक गोवाळ जावन बोरवाशान जिविताची यात्रा करूया. आयज केरीत भाशेन मिशनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिरापीर संस्थोले पवित्र सोबे पासत आमी मागता. पाद्र आग्नेल मिशनार जावंक आनी मिसावांनी वावरूंक आशेलो. तो सदांच आपल्या उतरांनी आनी कोरण्यांनी मिशनारूच कसो वावुरलो. मिशनारां खातीर तो सदांच आपले केरीत मागणे करतालो आनी मे सोमरुमताना मिशनारां खातीर प्रार्थना करतालो. आपल्या जिविता वरवीं जेजूची बरी खबर परगटतालो. आपल्या कोरण्यांनी आनी उतरांनी जेजूच्या जिविताचो बोवाळ जालो. वचत सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव घराबो सोडून पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात. ताच्या वावरान तांकां जायत्यो आडखळी आसतात. क्रिस्ताचे नांव उच्चारतात तांकां दुमालो सोंसचो पडटा. तांकां घोटाय फावो कर म्हूण आनी तांचो मिशनरी वावर फळादीक कर म्हूण मागुया. तेच परी आमी सगळीं आमच्या बावतिस्मा वरवीं मिशनार. तर आमच्या जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादीक बोवाळ जावन बोरवाशान जिविताची यात्रा करून देवाची कृपा मागुया.
सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ह्या मिसाची ते सावा फॅमिलीक बरी भलायकी मागता. चार्ल्स आनी जॉनिता फेर्नांडीस बरी भलायकी मागता. क्लेटो, डेन्झिला, मॅकडियल आनी जॉनथन नावेली. लेन्सन वालेस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. सिंथिया डायस आनी फामील सेंटाक्रूज. दिनवासनेचे मीस भेटयता लिलियन फेर्नांडीस पोरवोरी. दिनवासनेचे मीस भेटयता क्लिंटन डिसूजा कलांगूट. दिनवासनेचे मीस भेटयता ब्रेंडल आनी शेनल डिसूजा कलांगूट. एडविन गॉन्साल्वीस जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता. एझलिना आनी एनोरा गॉन्साल्वीस कारांजाले. अनायसा फेडोरा बॉर्जिस 21व्या जल्मा दिसा देवाक दिनवासता आनी बरी भलायकी मागता. फेड्रिक बॉर्जिस आनी फामील आसोलना. सगलीं उबी रावया आनी सुरवातेचें गीत गावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, मान्यवंत आग्नेलाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता. आयज नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय जेजूक पोरगोटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावं बोरवाशान जिविताची यात्रा करुया. आयज केरीत भाशेन मिस्योनार मिसांव आनी आपल्या भावार्था खातीर पिडापीड संस्थोले पवित्र सोबे पासत आमी मागता. वचात सगल्या संवसाराक शुभ वर्तमान पोरगोट करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव गोराबो सोडून पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर पोरगोट करतात. तांच्या वावरान तांकां जायत्यो आडकोली आसतात. क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात तांकां दुमालो सोंसचो पडटा. तांकां गोठाय फावो कर म्हूण आनी तांचो मिशनरी वावर फलादीक कर म्हूण ह्या मिसान मागुया. तेच परी आमी सगलीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिस्योनार, तर आमच्या जिविता वरवीं
आमी जेजूक पोरगोटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक देवाची कृपा मागुया. आनी फावो ते परी आमची मागणी सर्गीच्या बापाक मानता तसली करूंक आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी देवाची काकलूत आमकां मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत पायकून सुदांच्याक कुवार मारीन सगल्या दुतांक आनी भोगतांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, तुजे ओगोणीत जाणवायेचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत तुजे पवित्र सभेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलायें. तुज्या नांवा खातीर मिशनरांक आनी कोश्ट दोगांक सांपडलेल्या आमच्या भावा भयणींक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय दी. सोंसणिकायेन आनी मोगान तांची काळजां बोर आनी आपल्या कोश्ट आकांतांतनी तुजेर विस्वास सांबाळून तुवें बासायलोल्या सासनीक जिविताची खोरी आनी विस्वासी साक्षीदारां तीं जावं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. इजायेस प्रवद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येतात तांची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवण परगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता, चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी ते पळयतात. गोठ्ठान जाल्ल्या जेरुसालाच्या घोरा निवासांनो कुशालकायेन उद्गार सोडात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरशेक बुजयता, जेरुसाल्याची सोडवण करता. सर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडकार. हे आयकलोल्या उतराक
आमचो सबाब जावं दी. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगलीं म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान, आनी पवित बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलेचे कुलीथाय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दवन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किनोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोनतोरां घेवन सर्वेस्पराक गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची टणटणीत वाखाणणी कोर. जबाब, शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानाक सगलीं उबी रावया. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, soy. जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी तो देवाक अडकता. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, 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 soy. Sobespora, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांच्यो उरपंची पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोरशें आयलें. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशे मनान गरीब ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुभागी, प्रितुम तांचें दायज. रुदन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळ ती सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळ ती सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्थाय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपलीं भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी, सर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाडो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयत तेन्ना तुमी सुभागी. खुशाल आनी संतोश भरीत जायात, स्वर्गार भोव व्हडली मोजोरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आज ह्या नोवेनांच्या शेवटाच्या दिसाक आमी मिसांवां वयर नियाळटाव.
मिसांव म्हणल्यार कितें? मिसांव म्हणल्यार देवाच्या मोगाची परगटणी. आनी ही देवाच्या मोगाची परगटणी आमकां जुवांच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. 3रो आवेसवर 16वी ओळ. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्याच एकल्याच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो. संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मळ मारूंक न्हय, पूण आपल्या पुता वरवीं संवसाराचें थारण करूंक देवान ताका संवसारांत धाडलो. हो मिसांवांचो माज. ही देवाची बरी खबर आमकां परगटूंक आपयल्यांत. आनी देवाची बरी खबर जेजू क्रिस्त देवाचो पूत घेवन आयलो. हाका लागून पवित्र सभा ताका पयलो मिशोनार म्हणटा. आनीक बाकीवन जुवांव आपले चिठींत पयले चिठींत 4 आवेसवर 9वी ओळ अशें म्हणटा, आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. आमकां सगल्यांक जिवीत मेळचे खातीर, आमची सोडवण करचे खातीर ताका ह्या संवसारांत धाडलो. आनी बाग्योन पावलो तिमोथाक ही चेट बरोवन म्हणटा, सगल्या मनशांनी हें थारण ओळखूंक आनी सत कितें तें ओळखूंक जेजू ह्या संवसारांत आयलो. हेंच सत ओळखूंक सगल्या संवसाराक पावूंक जेजून आपणेच ही मांडावळ करून दवरल्या. आनी तो मातेवाच्या शुभ वर्तमानांत 28व्या आवेसवरांत 19वी ओळ सगल्या संवसाराक वचात आनी शुभ वर्तमान परगट करात आनी सगल्या लोकांक म्हजे आज्ञा शिकयात. आनी हे भाशेन सगल्या संवसाराक म्हजी ओळख परगट जातली. आनी ताणें हीच ओळख आख्या संवसारांत दिवंक थोडे जाणांक विचून काडले. आनी तांचे वरवीं ही पवित्र सभा घडून आयली. देखून वातिकानाची 2री महासभा हातूंत पवित्र सभेचे जाणार, पवित्र सभेचो मूळ आनी पवित्र सभेचो माज मिशोनारी माज, पवित्र सभेचें जिवीत मिशोनारी जिवीत. म्हणटोच आमी सगलीं पवित्र सभेची वांगडी, आमी सगलीं मिशोनारां. आमकां देवान आमच्या बावतिस्मा वरवीं वेंचून काडल्यांत. ही देवाची बरी खबर जी जेजू घेवन आयलो ती परगटूंक. आनी ती म्हणल्यार देवाचो मोग, देवाची काकलूत, देवाची दयाळाय, देवाचें बोगसणें जें जेजून आपल्या जिविता, कोश्टां, मरणां आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमकां दिली. आनी तीच आमच्या जिवितांतल्यान आमी दुसऱ्यांक परगटूंक, आमकां आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं सगल्यांक हें आपणें. आनी ताका लागून आयच्या ह्या पयल्या वाचपांत आमकां सांगलां कांय बरीं पावलां जी हें शुभ वर्तमान, ही बरी खबर, ही देवाची बरी खबर घेवन येतात तीं. देव ह्या संवसारांत राजवटकी स्थापतलो. देव आपलो मोग ह्या संवसारांत शिंपडायतलो. ही खबर घेवन येतात तांची पावलां लोकलोकीत.
आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू हेच शिकवणेचो माज आपल्या दोळ्या मुखार दवरता. वो फकत शिकवणेचो माज न्ही, पूण वो जेजूच्या जिविताचो माज. आनी जेजू म्हणटा, खोशे मनान गरीब ती सुभागी, आत्म्यान गरीब ती सुभागी. कित्याक आत्मो आमचो न्ही, तो देवान आमचे भितर घातला. म्हणटच आमचे म्हूण आमचे लागीं कांयच ना. आमचे लागीं आसा तितलेंय देवाचें. आनीक देवाची बरी खबर परगट्टलो जाल्यार पयलें हें सोत आमी मानून घेवंक जाय की आमी देवाचे कुरपेन जियेता. आमचें म्हणलेलें कांय ना. देखून एक मिशनर कसो दुसऱ्या गांवांत धाडटा तेन्ना तो देवाचेर पातयेता. जेजू शिव वर्तमानांत म्हणटा, तूं वेताय तेन्ना वाटेक बुती, वांडो, दांडो घेवन वचो नाका, देवाचेर पातयेवन वच. हें पयलें गरजेचें. आनी मागीर जेजू म्हणटा, शांत ती सुभागी. देवाची बरी खबर परगट्टली जाल्यार ह्या परगटणारान शांत आसूंक जाय, उचांबळाय आसूंक फावना. शांतिकायेन ही देवाची परगटणी करूंक जाय, जे भाशेन जेजून केली. रुदोन करतात ती सुभागी. मिशनार ही देवाची बरी खबर घेवन येता तेन्ना आपलें वातावरण पळयता. आपली भावा भयणी ह्या संवसारांत कशीं जियेतात, कसो त्रास काडटात, कशीं झुजांनी तांचो जीव येता, कसो झुजाक लागून तो पिडापीड सोदता, हें एक मिशनार अणभवता. तो दुलोब जावंक गरजेचें. तो दयाळ जावंक गरजेचो. दयाळाय घेवन दुसऱ्यांची काकलूत करता, दुसऱ्यांक बोगसणें दिता, दुसऱ्यांची सेवा चाकरी कोत्ता. काळजान नितोळ ती सुभागी. ही देवाची बरी खबर परगट्टा तेन्ना नितोळ काळजान आसूंक जाय. आनी नितोळ काळजान आसता तेन्ना दुसरो देवाचो रूपकार, दुसऱ्या भितर हो देवाचो आत्मो आसा हें ओळखून घेवंक. आनी तेन्ना दुसऱ्याक आपलो भाव, दुसऱ्याक आपली भयण म्हूण ओळखली म्हणटच देवाचें उतर परगट जाता. प्रमाणीकपणाक भुकेल्यांत, प्रमाणीकपणांत तानेल्यांत, प्रमाणीकपणा खातीर धुमाळो सोंसतात ती सुभागी. निती खातीर झुजोंक, नीत आमचे मदें आसूंक, ती आमचे मदें आमचे वरवीं दुसऱ्यांक फावो जावंक हो शिव वर्तमान परगटणाराचो वावर. आनी हे भाशेन शिव वर्तमान आमचे वरवीं परगट जातलें जाल्यार ह्यो वस्तू आमच्या जिवितांत आसूंक जाय. जे भाशेन जेजू न्हयच फकत आपल्या उतरांनी देवाचें राज परगट्टालो, ही देवाची बरी खबर परगट्टालो, पूण पातकी तांच्या फुड्यांत येता तेन्ना तांकां तो बोगसणें दितालो. पिडेंत आसलेल्यांक तो बरी करतालो, तांचे दोळ्याळायेन भरतालो. मनशांक देवाची भुरगीं म्हूण तो पाचारतालो. आनी ताणें आपल्या शिसांक हेंच मागणें शिकयलें, आमी देवाचीं भुरगीं आनी देव आमचो बाप.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचें हें शुभ वर्तमान एका मिशनरी जिवितांत वो एका मिशनरान कशें जिवंक जाय तें आमकां शिकयता. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं जरी तर आमी सगळीं मिशनरां जाल्यार आमकां हें जिवीत जिवंक जाय. न्हयच फकत आमी उतरांनी पूण आमचे जिणेंतल्यान हें देवाचें उतर, देवाची बरी खबर परगटूंक आमकां आपयल्यात. ही देवाची बरी खबर परगटूंक मान्यवंत आग्नेल फुडें सरलो. तो एक धर्म प्रांतीक याज्ञीक आसलो. तरी आसतना ताणें पिलारचे संस्थेंत भितर सरून हें देवाचें कार्य फुडें व्हरूंक मिशनर जावन दुसऱ्या गांवांनी वचून ही देवाची बरी खबर परगटूंक तो फुडें सरलो. आनी आपल्या जिवितांतल्यान, आपल्या स्वभावांतल्यान, आपले खोरणेंतल्यान ताणें ही देवाची बरी खबर परगटली. आनी हाका लागून ताका पवित्र सभेन मान्यवंत म्हूण नेमला. आनी आतां आमी ताका सांताचो मान दी म्हूण मागता. ह्या दिसांनी 9 दीस आमी सारल्यात हेंच मागणें करून पवित्र सभेन ताका सांताचो मान दिवंक. कित्याक तो ह्या जेजूच्या पावलांनी चल्लो. तो न्हयच फकत आपल्या उतरांनी पूण आपले जिणेंत तो देवाचो संदेशकार जालो. देवाची बरी खबर ताणें परगटली. आनी आज आमी हांगासर येयल्या जाल्यार न्हयच आमी आमच्यो गरजो घेवन पूण आमचें जिवीत मान्यवंत आग्नेला भाशेन करूंक आनी आमच्या जिवितांतल्यान देवाची बरी खबर परगटूंक आमी सुभागी जावन आयचें पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमान आमकां सगल्यांक सुभागी म्हणटा. कित्याक आमकां देवान विंचून काडल्यात मान्यवंत आग्नेला भाशेन जावं, दुसऱ्या सांतां भोगतां भाशेन जावं. आनी हे भाशेन जरी तर आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमी खरेंच मान्यवंत आग्नेला भाशेन, दुसऱ्या सांतां भोगतां भाशेन देवाची बरी खबर आमचे मदें परगटतली. आनीक हेंच पवित्र सभेचें मूळ जालें. होच पवित्र सभेचो माज जालो देखून पवित्र सभेच्या सुरवातेकूच पवित्र सभेचें जिवीत पळोवन ओन भावार्थी पवित्र सभेक म्हणटाले काय बरें तांचें जिवीत. आनी तांच्या जिविताक लागून ओन भावार्थी तांच्या जोम्यांत भितर सोदताले. ती जेजूची खबर परगटताली म्हूण न्हय पूण तांच्या जिविताक लागून ओन भावार्थी तांच्या जोम्यांत भितर सोदताले. आज ही परगटणी सगल्या गांवांनी चलता, सगल्या संवसाराक चलता. पूण जायते फावटी ही परगटणी फकत उतरांनीच जाता, ती आमच्या जिवितांतल्यान दिसती पडना. तर आज आमी केरीत भाशेन मान्यवंत आग्नेलाचे मजतीन आमी मागुया, देवा लागीं मागुया. जेजू भाशेन आमी मिशनर जावं आनी जेजू जियेलो ते भाशेन जिवन देवाची बरी खबर हो मिसांव चालू दवरूंक. हेंच करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची कृपा आनी गोठाय मागुया. सगळीं उबी रावया. आनी ह्या वेळार हीच जेजूची परगटणी, देवाची बरी खबर परगटतना जायते जाण दुमाळो सोंसतात, जायते जाण पिडापीड सोंसतात, प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात. ह्या गरजां खातीर आनी तांकां देवाचो आदार आनी गोठाय मेळचे खातीर आमची मागणी सर्गीच्या बापाक उबारुया. मिसावाच्या गांवांनी काम करतना
जायते दर पुरगुटणार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर पुरगोटूंक वावुरतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी ताच्या कोश्टां वेल्यार तांच्या आदाराक पाव म्हूण बापा लागीं मागुया. जायतीं आमचीं क्रिस्ती भाव भयणां आपल्या भावाताक लागून दुमाळो आनी पिडापीट सोंसतात. तांकां राख आनी सांबाळ आनी आपल्या भावार्थांत ती तीर आसूंक बापा लागीं मागुया. दर एक क्रिस्तांव आपल्या बावतिजमा वरवीं एक मिसोनार तर आमच्याय बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं जेजूक पोरगोटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरव्याशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा मागुया. मान्यवंत आगलेनान आपल्या मिशनरी वावरांत दुबल्या धाकट्यांक आनी दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिली आनी पिडेक सांपडलेल्यांची मोगान आपुरबायेन सेवा केली. ताचे भाशेन आमी देवाचे काकुतीचे मिस्योनार जावंक आमकां पवित्र आत्म्यांचो उजवाड मागुया. भोव दयाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आमी तुजे फुड्यांत उबारल्यांत. तुजी बरी खबर ह्या संवसारांत शिंपळावंक तूं आमकां पवित्र आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देली आमची पेटोवंक आतां, आमची काळजां तातूंत घातू, आमची मोनां तूं कोरविता. स्विकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. बाबा उडोव आत्रा राता, नाकांचो रोस समोरविता. आमचे सुख दूख सोबेतोयता. मानून घे म्हूण विनंती करता. आमचो उडोव बदलतलो. जेजूची खून तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे जातलो. मोशा भावानो आनी भयणीनो, हें आमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खी पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, आमी खालतेपणी भेटयता ती मागणी आनी दानां दुलोबायेन मानून घे आनी विस्वासी सेवा करून दोगदोगांनी भोगतात ती तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणाक वांटो मेळ्ळा म्हूण आनी तुज्या विंचलोल्या भुरग्यां सांगाती आपलीं नांवां स्वर्गार बरयलोलीं आसात म्हूण संतोशान बरो. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय भरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या पास्काच्या गुटा वरवीं ओजापाचें ओजाप तुवें केलें. पातकांतलीं आनी मोरनांतलीं आमकां सोडवून हो व्हरतो मान आमकां जोडून दिलोय. वेंचून काडलेली कुडी, यादनिकी राजकूळ, पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा पोरजां आमी जावंक पावल्या. सर्व ताय आतां आनी आमी तुजी कर्तुबांक परगोड करता, कित्याक काळोखांतलीं भायर काडून तुजी विचित्र उजवाडाक तुवें आमकां आपयलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरून सुंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेसपुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गोट परगोटुया. Soumya Jesu amio mudokata anie kashitle vieta ditle bautitu voi bovaneso ami tuje poro porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोरी तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागून बाप्पा, फ्रिपनेरी आमच्या गवळी बाप्पा, सिमियोन ताच्या आदारी गवळी बाप्पा,
आनी सगळे आदनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतांक आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू थाय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां सुर्गीच्या बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो आशान नोत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजकोटकी पोरवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांत. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. संसाराचे पाकातिले आमची नागरूक देवाचे शेली संसाराचे पाकातिले आमची नागरूक देवाचे शेली संसाराचे पाकातिले आमकां शांती दे, शांती दे. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Robo
Jesu, tuka bolią Bogu, amka zagoj Jesu, nawarta Cię dole, amka drugi Jesu, tuka bolią Bogu, amka zagoj Jesu. Distan polią mygli, Baszyńca dyknaty, Buda Ci bądź Jezu, da Ci uratuku, Bawarta Cię dole, amka drugi Jezu, tuka bolią Bogu, amka zagoj Jezu, bawarta Cię dole, amka drugi Jezu, tuka bolią Bogu, amka zagoj Jezu. जेजू आमच्या काळजांत आयिल्लो आसा, आर्गां दिवया. जेजू जावन आसलो पयलो मिस्योनार बापान धाडलो आनी आतां हें काम ताणें आमच्या हातीन दिलां. जर तर पाद्री माद्री केरीत भाशेन हें काम कोत्तात पयसुल्या गांवांनी वचोन आमी दर एक क्रिस्तांव जावन आसा मिस्योनार. हाचो आमी आयज उगडास करुया आनी त्याच जेजूच्या आदारान आनी गोठायेन ज्या ज्या जाग्यार आमी आसाव, आमच्या कुटुंबांत, शेजाऱ्याक, फिरगोजेंत ज्या जाग्यार आमी काम कोत्ता त्या जाग्यार आमी जेजूच्या मोगाची परगोटणी करूंक त्या जेजू लागीं कृपा आनी आदार मागुया. उबी रावया. प्रार्थुया. देवा, सोरू मनशांच्या दोयाळ बापा, आमी शेवला तें सुर्गीचें जेवण आमकां कोरी क्रिस्ती जीण जिवंक आदार दिवं आनी सगल्या तुज्या भुरग्यांक पवित्र करून अशें तुजी आख्खी पवित्र सभा पोरजांक सोडवणीची खुणां जावन तिचे वरवीं सगल्या मनशांक जेजून कुर्सार जोडलेल्या तारुणांत उपकारी काळजान वांटो घेवंक हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आयचो मुखेल यादनीक जावन आसलो फादर डेरिक रॉड्रिग्स, आमचो संस्थेचो जनरल ट्रेजरर. देव बरें करूं फादर. तुमी हे मिसाचें येजमानपण चलयलें आनी आमकां देवाचें उतर परगोटलें. देवान तुज्या वावराचेर आशिर्वाद घालचो म्हूण आमची मागणी आनी आमचे आवंडे. ताच्या उजव्याक आसा आमचो सुपिरियर जनरल संस्थेचो
रेवरंड फादर नाझरेथ फेर्नांडीस जो फाटल्या दिसांनी युरोपाच्या गांवांत आसलो आनी आमचे फादर्स पिलार फादर्स जे वावुरतात थंय तांकां भेट दिवंक तो गेल्लो आयजूच सकाळीं पावला. थँक्यू फादर फॉर जॉयनींग अस. ताज्या खांदार बुजांचेर जायतो भार आसा के संस्थेचो. मागुया ताच्या बसत ताका बरी भलायकी आनी पवित्र आत्म्याची उजवाड आनीक त्याच पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान ताणी आमची पिलारची संस्था आनी सगळो जो वावर चलता हांगासर आनी मिसांनी तो बरे भाशेन चलोवंक ताका कृपा आदार देवाचो मागुया. थँक्यू फादर फॉर बिंग विथ अस. आमच्या फाबियोला आनी ताचो पंगड नारवा दिवार्थान ताणी आमकां गायन करून अदीक बरे भाशेन मिसांत वांटो घेवंक आदार दिला. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. थोड्योश्यो कळोवण्यो म्हजे भाव भयणो, फाल्यां पादनाचो दीस. ह्याय दिसा कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार तुमच्या दिसा बसत मीस भेटोवंक आमच्या ऑफिसान दिवं येता. कोंकणी बायबल डायरी आनी तशेंच इंग्लीश 2026 हे आमच्या पुस्तक शाळांत आसात, तुमच्यांनी घेवं येता. पिलारचे संस्थेन पाद्री जावंक सोदतल्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपान आनी आकारणीक आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसा जाल्यार आमचे बसीस डेस्क आसा त्या ऑफिसांत वचून तुमच्यांनी दिवं येता. आयसर आमचे जायते पाद्री मिसांत काम करतात स्टांडो आनी जायते सेमिनारींत आमचे सेमिनारिस्ट आकारणीक करतात. जायते जाणीन तांकां आदार दिला पाद्री जावंक वा पाद्रीपणाचें शिकोवप करूंक. आमी तांचे उपकार आठयता आनी कोणाकूय दिवंक जाय जाल्यार तुमच्यांनी तुमची फूल नापाकळी दिवं येता. आयज गोंयचेच न्हय पूण गोंयचे भायले भुरगे आमच्या लागीं आसात. आयज मिसा जुदार कोत्ता तो ते वाटेन आसा तो आमच्या नागराबलीच्या मिसांतलो दुसरो गोंयचो. तर हे भाशेन आमच्या मिसांतले भुरगे आयज खुशी दाखयतात एक मिस्योनार जावंक स्टांडो. तांचे पासून तुमी मागचें. तशेंच आमचे फादर आग्नेल ऑर्फनेज आहा सकल 100 सुमार आमच्या लागीं भुरगीं आसात. कोणाकूय खुशी जाल्यार तांकां फूल नापाकळी दिवन तुमचो आदार करूंक तुमच्यांनी त्या ऑफिसान दिवं येता. फाल्यां पादनाचो दीस म्हणटच मिसां हे भाशेन 5:30, 6:45, 8 आनी दोबाजीक सांगाते मीस 9:30 वाजता जातलें. आनी मुखी याजमणपण चलयतलो भोवमानेस्त बिस्प डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस, तो ऑक्झिलरी बिशप मुंबयचो, तो मीस भेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडे भोगतेन हांगा येवन स्टांडो मिसाच्या बलिदानान वांटो घेतलो. आमचें आमंत्रण फाल्यांय तुमी येवन ह्या मिसांत वांटो घेवंक. हें दोबाजीक मीस जातूच 11:30 वरांचेर आनी एक मीस आसतलें. आनी चुकोन लोक येता तांकां 11:30 वरांचेर एज पेंडोलान मीस आसतलें. सांजेची मिसां 4, 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिस्योनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचें शिव वर्तमान परगडटात. त्या त्या गांवांतली संस्कृताय, लोक कसो न्हेसता, कितें वस्तू उपयोग करता, त्यो सगल्यो थंय दिल्ल्यो आसात स्टांडो. तुमकां जायती म्हायती आमच्या मिसांवर मेळटली. वारणजी इश्ट हें सातोळ्याचें पत्र दोरबरेस्तारा पिलारची संस्था तें उजवाडायता. तुमच्या सुस्कृसांवा उद्देशी आमकां आदार मेळटा पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक. ताचें सुस्कृसांव फकत 250 रुपया. आमच्या स्टॉल आसा थंय तुमच्यांनी तें पळोवं येता ऑर सबस्क्रायब करूं येता. आदी फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. पिलारचो कवेंत हें एक पुस्तक आमचो सुपुल्या पिलारचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच पादांच्या जिविता वयर कांय पुस्तकां आसात आमच्या स्टॉलांत ती मेळटात. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलेब्रेट हें आमच्या पिलारच्या फादरान हें बरयलां. ह्या पुस्तकार पवित्र मिसाचे बाग आनी आमचे मिसाचे भेटेन कसो आमच्यांनी बरे भाशेन वांटो घेवंक जाता ती म्हायती दिल्या. हेंय आमच्या स्टॉलान मेळटा. तुमकां कोणाकूय पेंडलाचो वा फेस्ताक फाल्यां फुलांचो कोर्स दिवची खुशी आसा जाल्यार
आमच्या ऑफिसान दिवं येता. जायत्या जाणांनी आपली फुलना पाकळी दिल्या, तांचे आमी उपकार आठवयता आनी पादांच्या मजतीन तुमचेर देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. फाल्यां 20 तारखेर सांजे 8 वरांचेर फादर आग्नेलाच्या इस्कॉलाच्या आंगणांत एक तियात्र आसतलो फ्री. ताचें नांव बरोवचो आमकां फोटोयना, बरोयणार डॉमिनिक कार्वालो. सगल्यांक आमंत्रण. म्हज्या भाव भयणीनो, दिसपटी आमची भाव भयणां आमच्या ऑफिसांत येवन आमकां सांगता पाद आग्नेलाचे मजतीन कितें कितें उपकार तांकां मेळ्ळ्यात पळय ते. आयज आंतोनेता आझोवेदो उतोडदातान आमकां सांगता म्हाका एक फायब्रॉयड जाल्लो आनी ऑपरेशन करून तो काडलो. उपरांत 2 शिस्त जाले, तेवूय ऑपरेशन करून काडले. एका वर्सान स्कॅनिंग केलें आनी परतून फायब्रॉयड आनी 2 सिस्ट मेळ्ळे. आमी भियेलीं. वैजक सांगूंक लागलो परत ऑपरेशन करूंक गरज म्हूण. ह्या आकांताच्या वेळार हांवें पिलार येवन भावार्थान पादांक लागीं मागलें आनी ताचे फोंडाची माती उदकान फिरोवन पियेली आनी ऑपरेशन नासतना म्हाका बरें कर म्हूण मागलें. परत स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड आनी 1 सिस्ट नान जालें. दुसरो सिस्ट जिरोन इल्लोसो उरला, त्या पासत ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण वैजान सांगलें. हांव जाणां हो एक व्हड उपकार मान्यव आग्नेलान म्हजे ताईं केला. त्या पासून हांव काळजांतान दिनवासतां आनी ताका बेगीन सांतोचो मान फावो जावंक मागतां. म्हज्या भाव भयणीनो, आमचे भयणीन ह्या कांताच्या वेळार जेन्ना परतून हे सिस्ट आनी फायब्रॉयड जाले, पादांक उलो मारलो आनी ताणें ताचें दुयेंस पिडा बरें केलें. तर ह्याच भावार्थान स्टँडो आमी आमच्यो ज्यो गरजो आसात, आमची पिडा आसा, ते तांचो उगडास करून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया, पादांचो आमी मजत मागुया. उबी रावुया. उपकार मेळोवंक मागणे. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मोनान आमी वळखता आनी तेच खातीर तुज्या विंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्यां लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनून बरी जिवितान भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका जाय ते माग, भावार्थान माग. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. सांताचो मान मेळोवंक मागणे. ओगुनीत काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांय सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी कुशी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट परगोटणे उदेशी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. जी 5-15 मिसाक आयल्यान मातशें भायर रावुया. आमच्या भाव भयणीक भायर सरोन दी. मोदे मातशें वाट सांडात आमच्या यादनीक भावांक वचोंक. पिडेवंतांचेर मागणें इगोर्जेन जातलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.